गोवा 365चे कोकणी खबरां चित्रात येवकार हांव जवाहर सुर्वेगायच्यो हेडलायन्स। भाजपा सरकारान कुसयले साखर दाळीचे साक, भोगचे पडटले बायलांचे श्राप। कोटींच्या कड्डण नासाडीचेर महिला काँग्रेस फुर्योज। विचारतात तुरदळ खऱ्यांनीच पेड्डेर जाली काय कोणाच्या घशात घालपाचें षडयंत्र। मुख्यमंत्री म्हणटा करतलो चौकशी। राज्यात आयजय पडो येता पावस। आयज उरतले चडावत आनी उणे तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयची तूर दाळ खऱ्यांनीच पिड्ड्यार जाल्या काय कोणाच्या घशात घालपाचें षडयंत्र। डाळीच्या उणावाचेर काँग्रेसीक प्रश्न पडला। महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नायकान ट्वीट करून म्हटला, साखरेचो आणि तोरचे दाळीचो सत्यानाश करपी प्रमोद सावंत सरकाराक बायलांचे श्राप लागतले, जाल्यार ह्या प्रकाराची चौकशी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगला। गोंयची तूर दाळ खऱ्यांनीच पिड्यार जाल्या काय कोणाच्या घशात घालपाचें षडयंत्र। दाळीच्या उणावाचेर काँग्रेसीक प्रश्न पडला, जाल्यार महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नायकान ट्वीट करून म्हटला, साखरेचो आनी तूरचे दाळीचो सत्यानाश करपी प्रमोद सावंत सरकाराक बायलांचे श्राप लागतले। प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला चलपी भाजपा सरकारान सुमार 3.5 कोटी किमतीची सुमार 250 मेट्रीक टन तूरची दाळ आणि 10.3 मेट्रीक टन साखरेची नासाडी केली। दाळ आणि साखरेचे नासाडेक जबाबदार मंत्री आणि अधिकाऱ्यांक बडतर्फ करचें अशें बीना नायकान मागलां, जाल्यार भाजपा सरकाराचें हें षडयंत्र आसूं येता। मुळात गरिबांचे बाबतीत हे सरकार संवेदनशील ना, काँग्रेसीचो स्पोकपर्सन अमरनाथ पणजीकारान म्हटलां। की गोंयांत कितले लोक उपाशी आसता, कितल्या लोकांक 2 वेळाचें जेवण मेळना, आनी अशा वेळार आमचें सरकार बेजबाबदार इनसेन्सिटीव सरकार हे दाळीची विल्हेवाट लावपाक निविदा काडटा, हे अजाप दिसता। कोटींनी रुपयांचो हो वेव्हार, कोटींनी रुपया लोकांच्या टॅक्स पेरांचे पयशे अशा तरेन हे सरकार इबाडटा, वाट लायता, हेची खंत आमकां दिसता। पण हेका जबाबदार कोण? एके वाटेन आमचें सरकार जे नरेंद्र मोदीचें सरकार आसा तें सरकार करार करता खंयच्या तरी कंट्री कडेन की आमकां दाळ जाय म्हणून, आनी हांगा आमच्या गोंयांत ती दाळ पावल्या उपरांत ती दाळीची वाट लायता। हे इबाडटा कितलीं वर्सां जालीं, खंयसर सडटा काय हेंच्यांनी ही दाळ मुद्दाम पिड्ड्यार केल्या काय आजुनूय पिड्ड्यार जावंक ना। ती बरी दाळ कोणाच्या घशाक लावपाची आसा हें कांयच कळना। हेची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, हेची सारकी खोलायेन चौकशी जावपाक जाय की हितून कोण घुसपाल्ले आसा। आमकां दुबाव मारता की हेंचो हो डाव आसा, हेंचें हें षडयंत्र जावन आसा की कोणाक तरी ही दाळीच्या निमतान हो कोणाक तरी फायदो करून दिवपाचें हेंचें हें षडयंत्र आसा। हेची खोलायेन चौकशी जावपाक जाय। म्हारगायेच्या विशया वयल्यान काँग्रेसीन रस्त्यार देऊन आंदोलन चलयलां। म्हारगाये फाटोफाट दाळ आनी साखर कुसल्या अशी धक्कादायक माहिती भाजपा सरकारान दिल्या। एके वटेन लोक म्हारगायेक लागून बचत करून कड्डण घेतात, ताची हांणी नासाडी करून उडयली। तातूंत अधिकारी एक विधान करता जाल्यार नागरी पुरवण मंत्री दुसरेंच स्टेटमेंट करता। हे विसंगती कडेन बोट दाखयतना अमरनाथ पणजीकारान बेजापसालदारपणाचे तिडक उक्तायल्या। आमच्या गोंयचो नागरी पुरवठण मंत्री रवी नायक हेणी स्टेटमेंट तेचो वाचला हांवें की तो म्हणटा कोविडाच्या वक्तार ही दाळ हाडलेली। कोविड जालें 2019, कोविड 2019 तारीख कितें एक वेगळें स्टेटमेंट दिता, मंत्री वेगळें स्टेटमेंट दिता। मुखेलमंत्र्याक खबर आसा काय ना तेंय खबर ना, भिवपाची गरज ना म्हणटा। पण गोंयकारांक ह्या विशयाचेर भिवपाची गरज आसा, कित्याक दाळ म्हणजे खावपाची वस्त। गरिबांच्या पोटान गरीब कितले भुकेल्ले आसता, तानेल्ले आसता, तांकां जेवण दिवप हें सरकारचें काम। जेन्ना तुमचे कडेन दाळ आसा ती दाळ लोकां पर्यंत पावली ना कित्याक, हो मोठो प्रश्न चिन्ह जावन आसा। तुमी ती दाळ थंयच तुमच्या गोदावांनी सोडून दवरल्यात, पिड्ड्यार जावपाक दवरल्यात। ती पिड्ड्यार जाल्या काय तुमी ती पिड्ड्यार केल्या काय आजुनूय पिड्ड्यार जावंक ना, आनी पिड्ड्यार जाल्या ह्या नांवाचेर तुमी लूट करूंक सोदतात, हें गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान हे विशीं प्रतिक्रिया दितना जो कोण हाका जबाबदार आसा ताका ख्यास्त मेळटली अशें सांगलें। परत सांगता हांवें तेजेर इन्क्वायरी करपाक लायल्या, ओके, आनी इन्क्वायरी करून हे इन्क्वायरी करून जो कोणी ते म्हणजे रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही रे, ताका पनिशूय केलो वयतलो।
गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. सत्तरीच्या सुर्ला गांवांत गोंयचें हिल स्टेशन करपाचो विचार सरकार करता, पर्येचे आमदार दिव्या राणेन सांगलें. ह्या वाठारांत साबार सुवातांनी धबधबे आशिल्ल्यान पर्यटकांक आकर्शीत करपाची तांक सुर्ला गांवाक आसा, अशें तिणें फुडें सांगलें. पळयात. गोंय आनी कर्नाटक हाचे मजगती शिमेचेर आशिल्लो सुर्ला गांव हिल स्टेशनांत रुपांतरीत करूं येता, अशें दिव्या राणेन सांगलें. ह्या वाठारांत साबार धबधबे आनी ट्रॅक आशिल्ल्यान इको ट्युरिझमाक ह्या वाठारांत उदरगतीची वाट मेळूं येता, अशेंय तिणें सांगलें. तशेंच धबधब्याचेर उणेंत उणें 1-2 लायफगार्ड दवरून चड पर्यटन आकर्शीत करपा खातीर धबधब्याचे आनी ट्रॅकांचे नितळसाणेचें काम हातांत घेतलें, अशेंय तिणें सांगलें. आयकात. सुर्ला आमच्या ठाणे पंचायतीन पडटा आनी इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डरींग इट्स सोला गटान आसा आनी बॉर्डरींग बेळगांव. आमचे थंय विल्डरनेस बी कशें आसा, पूण विल्डरनेस कर्नाटकान पडटा, सो सुर्ला आमच्या गोंया पडटा. सो सिमिलरली बिफोर इलेक्शन्स पासून हांवें उलयल्लें म्हाज्या मॅनिफेस्टोनी. आय हॅव ऑलवेज स्पोकन अबाउट टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो वीच आय एम गोइंग टू स्टार्ट इम्प्लिमेंटींग नाव. आमी ऑलरेडी आय एम प्लॅनिंग टू get some like cottages and develop Surla village as like I've said, I want to promote it as the hill station of Goa because it's at a height. It's almost from there Belgaum is like 45 minutes, so there are lovely bird trails there, trekking people can do, develop camping sites. So we're planning to have a lot of activities, start activities and develop that area. I'm going to get in cottages, some other lot of activities. You all will come to know as I won't disclose right now what we are planning, but slowly in maybe a month or two when we start implementing, when we actually come out and get it like officially out, you will come to know what we are planning at every place. मॅम ते गांवांत वचत जाल्यार कर्नाटकांचे वयचे पडटात थ्रू गोवा अशें बीन कितें फुडें इन फ्युचर कितें प्लॅन करता तुमचे वचपाक? कर्नाटकाचे आमच्या चोरला घाटाच्यान वचचें पडटा, बॉर्डर कर्नाटका पडटा आनी ते, बट रोड आमकां केरीच्यानूच वता तो रोड थंय वचपाक. थंय इलेक्ट्रिसिटी पूण आमच्या ठाणे पंचायतीन सकयल्यान तेदी व्हडली थंय आमच्या मावान दिल्ली आसा थंय पयली इलेक्ट्रिसिटी बी सगळें आसा थंय, स्कुलां आसा, वॉटर आसा, सगळे फॅसिलिटीज आसा. बट मातशें कनेक्टिविटी कनेक्शन मातशें हें जाता बिकॉज एकच तो गांव इतलो वयर पडटा. सो पूण हें वन्स हें ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज जेन्ना येतल्यो थंय, सो आय थिंक सगळे कर्नाटकाच्यानूय लोक येवपा लागतले, गोंयच्यानूय वचपा लागतले, बिकॉज आय फील दॅट इज लायक अ हायेस्ट पॉयंट आमचे गोंया इफ यू गो टू सी. आनी म्हाका दिसना इतल्या हायटीचेर खंयचोच गांव असो. हांव पयर असेंब्लीन पसून हे डिमांड्स ट्युरिजमाचे डिमांड्स आशिल्ले तेन्ना हो विशय हांवें मांडिल्लो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, आनी हांवें ब्रॉट टू देअर नोटीस की आमचे सायडीन पर्या वाळपय दोनूय सायडीन खूब वॉटरफॉल्स आसा आनी प्रत्येक कडेन थंय एक कडेन वॉटर राफ्टींग जाता, एक कडेन ट्रेकिंग जाता. बट मेन इश्यू आसा की हे जे लोक हांगा येता फॉर टू एन्जॉय द वॉटरफॉल, येता सगळे करता, आपले जेवण हाडटात, बाटल्यो हाडटात, सगळे करतात, एन्जॉय करतात, स्विमींग करतात, पण वता तेन्ना सगळे बाटल्यो थंय फेकतात, जेवण जेवतात थंय फेकतात आनी कचरो करून येतात. सो बेजीक सिवीक सेन्स ना. सो हें आय ब्रॉट टू द नोटीस की हांगा वी हॅव टू पयलीं म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी 2 भुरगे बुडले. सो ताजे खातीर हांवें म्हणिल्लें की 2 लायफगार्ड एटलिस्ट प्रत्येक कडेन एक 2 लायफगार्ड आसपाकच जाय. Increase of police patrolling the area, they have to be there, police patrolling the areas. So forest officers तर थंय आसले भोंवता, सो मातशें तांचे भयान तरी people will maybe decrease littering the place. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रॅक्टिसिंग अर्बन डिझायनर, सिटी प्लॅनर आणि वक्तो विनायक भरणेन नवें पुस्तक बरयलां, अर्बेनिझम बियॉन्ड 2020. शार आणि देश नियोजनाचेर भर दिवपी पुस्तकाचें निकतेंच प्रकाशन जालें. ह्या सुवाळ्यात कायदो मंत्री निलेश काब्राल हजर आसलो. पळयात. What to me are the most important issues in the field of town planning and urbanism.
very happy this launch has happened in Goa because Goa is very dear to my heart. It is a place that I was born in and raised in, and I feel that what Goa is missing actually is the bridge between town planning and architecture, which is a field that we call urban design. This has never happened in Goa. It used to be there during the old times, but completely disappeared over the last 40-50 years. I think it is time we think about urbanism as a discipline that can create a link between developers, town planners, architects who are doing buildings, landscape architects, bring them all together and talk about Goa not as a series of isolated buildings or isolated projects, but combined, conjoined ideas that can create great places for everyone, rich, poor, young, old. Eventually, what all of us are doing as developers, architects, all the disciplines are building wonderful cities and trying to conserve nature. I know this sounds very cliched, but if we are able to do this successfully, Goa will remain as beautiful as it is. If not, all that is going to happen is we're going to have a bunch of buildings floating around without them amounting. I will only say that yes, what Mr. James, what Mr. Amit said, is how do we go out in a state where we have complex issues in planning? And as rightly pointed out Mr. Amit, is that people look at how much illegality can be made and we don't have to go by the bylaws. That is how we are today in Goa. I don't know if you see the assembly, but every time, whenever I was there as a legislator, now as a minister, I will always emphasize that we had done certain laws in the past when they required, but we have not changed them over the time. And I always insist that there is a particular act which they would have liked, the town planners would agree that, and even some of you would have, when they say there's a health act, which was brought for a purpose then. And I feel that health act brought for the purpose then, it becomes very difficult to incorporate today. As when you build a house illegally, what do you require? You require water, you require electricity, and that's all a person requires. He's not bothered about the garbage, he's not about what is his road, he's not about whether the electricity has come there or whether what is there. But he builds a house and then he leaves to whom? You all know. He leaves to that fellow who is the local MLA or local politician there. He is supposed to bring that water, he is supposed to bring that light, he is supposed to bring the street light, he is supposed to tar the road, he is supposed to do everything for him. And that is how Goa has been functioning. इफ्फी इतलोच गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाचोय दर्जो आमी राखला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. अंदूचो फेस्टिवल अशोक सराफाचे प्रतिमेक ओंपला. अशोक सराफाचे वतीन ताची घरकान्न निवेदिता सराफान गोंय सरकारान केल्लो भोवमान आनी मानपत्र स्विकारले. आयनॉक्सांत शुक्रारा 5 तारखेक जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक निवेदिता सराफ, डॉक्टर मोहन आगाशे आनी हेर कलाकारांनी हजेरी लायली. उक्तावण सुवाळ्याक मराठी फिल्म इंडस्ट्रींतले भोवतेक मानेस्त हजर आसले. अशोक सराफ भलायकेक लागून पावलो ना, देखून ताचे वतीन निवेदिता सराफान मानपत्र स्विकारलें. पळयात ते खीण. गोंयांत आयिल्ल्या सगळ्या फिल्मकारांचे गोंयकारांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी शुभेच्छा व्यक्त करता. फुडले 3 दीस चलपी ह्या गोंयच्या फिल्म महोत्सवाक हांव गोंयकारांच्या वतीन शुभेच्छा दिता. आनी म्हाका दिसता आमचे समेस्त सगळे गोंयकार म्हणजे गोंयकारांक कोंकणीन जरी उलयले जाल्यार आमी मराठीत वाचप आनी मराठी पिक्चर पळोवप हें खूब आवडटा. सरकारचा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा त्यांचा मिळून जे सहकार्य पाहिजे ते सहकार्य देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. कोकणी फिल्मसाठी, मराठी फिल्मसाठी सहकार्यही सरकारकडून केलं जातंय. मला वाटतं ही फिल्म इंडस्ट्री या ठिकाणी म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात का असेल पण छोट्या प्रमाणात निसर्ग आहे. गोवा सरकार आपल्या बरोबर आहे. गेली 13 वर्ष सातत्यानं हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करणं गोव्यातील सगळ्या लोकांना म्हणजे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रीमियर शोज आणि कितीतरी फिल्म पाहण्याचा योग त्या दोघांच्यामुळं या ठिकाणी येतोय. खरोखरच नक्कीच ते करत असलेल्या कामासाठी
माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. मराठी फिल्म फेस्टिवलनी केला त्याबद्दल मी त्यांची खूप ऋणी आहे. आणि अशोकच्या शब्दात सांगायचं झालं तर हा त्याचा सन्मान कधीच त्याचा एकट्याचा नाही आहे. त्याच्यात त्याचे अनेक निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक, सहकलाकार या सगळ्यांच्या वतीने अशोक हा पुरस्कार स्वीकारतोय. लोकांच्या मनावरती त्यांनी राज्य केलं आहे. त्यासाठी खरोखरच आम्ही दोघंही तुम्हा सगळ्यांचेही अतिशय ऋणी आहोत आणि थँक्यू सो मच. 5, 6 आणि 7 ऑगस्ट अशे 3 दीस पणजेच्या माकानीज पॅलस आणि आयनॉक्सांत जातल्या ह्या महोत्सवात 20 परस चड सिनेमा दाखयतले. तातूंत कांय प्रिमियरूय आसात. गजेंद्र अहिरेचो गोदाकाठ चित्रपट ह्या महोत्सवात आसा. ताणें बरयल्ल्या स्टोरी टेलर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशनय हेच माचयेर जालें. लेखक गजेंद्र अहिरे यांनी आपल्या 18 वर्षाच्या सिनेमाच्या प्रवासाबद्दल या पुस्तकात लिहिलं आहे. 50 चित्रपटाबद्दल आपले अनुभव त्यांनी या पुस्तकातून व्यक्त केलेले आहेत. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑरेंटरीन तरंगाचे 3 दिसांचे मेगा शॉपिंग उत्सव प्रदर्शन घडोवन हाडला. प्रदर्शनात घरचे सजावटीचे वस्तू पळोवपाक मेळटात. ताचेच बरोबरीन हेर वस्तूंचे प्रदर्शन चालू केला. लोकांचो तेका उपाट प्रतिसाद लाभला. तरंगान घडोवन हाडिल्ल्या 3 दिसाच्या मेगा शॉपिंग उत्सव प्रदर्शनात घर सजावटीच्या विक्रीचें सामान, रांदचे कुडींतली विविध उपकरणां, बायलांचे कपडे, फॅशनेबल ज्वेलरी आनी हेर विविध वस्तू आसात. हातूंत वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात. तांकां उपाट प्रतिसादूय मेळटा. 5 ते 7 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑरेटरींत तरंग शॉपिंग प्रदर्शन चालू उरतलें. with just 15 stalls, and today you can see the size of Tarang. So this was a brief by me and Mansi, and today we really feel proud about it. It was divine interaction that we got in touch with each other, and we were also working on something similar. So we said, why not partner up with them? And the whole idea, like I saw passion with what Shweta was speaking. Like she really wanted to take this community forward, grow this community. And when I came here, I was mesmerized by seeing all these stalls and all of you people, like so hard working and so many faces and so many businesses here. So basically the whole point of the website, the whole point of the web platform is just, it's simple that we want to help grow your businesses, take your businesses forward. Basically, whatever you need to grow your business, we'll have it on the platform. I have seen Shweta and Mansi grow, and I'm really proud because I've seen them growing from a very small exhibition to today this huge thing. And I'm sure all of you will benefit because these 2 girls are very good at marketing, and they will make sure that you all do good business. All the best to all of you. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. फाटल्या 2 सप्तकात हवामान सुकें आणि वातावरण गरम उरलें. ताचे पासत लोकांक थाकाय दीत काल जायत्या सुवातांनी 5 सेंटीमिटराच्या वयर पावस पडलो. राज्यांत आयज लेगीत चड पावस चालूच उरतलो. देखून थळाव्या लोकांक भायर सरतना फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. अरबी दर्यांत अशांत हवामान आणि खर वारो घोळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान काल IMDन नुस्तेकारांक दिल्ली शिटकावणी आयज लेगीत जारी दवरल्या. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.